सालमन करी. सालमन करी खूब लोकांचे क्वेश्चन असलेले, सालमन करी कशा करप. आयज आमी नुस्त्याची कडी करया सालमन नुस्तें घेवन. परदेशान हे नुस्तें एकदम पॉप्युलर आनी चड प्रसिद्ध, सगळ्यांचे आवडते नुस्तें हे सालमन. बरें म्हारग येता आनी बरें टेस्टी येता, पण कडी करपाक गेल्यार न्ही सारकें वेवस्थीत जायना, तर हांवें तेजें तोड काडला. हे करी जे कोणाक तीख आवडना आनी तांकां करी खावपा जाय जाल्यार हे रेसिपी तांकां. तर आयज आमी नुस्त्याची कडी करया. सालमन फीश म्हणटा हेका, तोरा घालून. हे पळयात, म्हाजे कडेन अशे 5 ते 6 नुस्तें आसा. हातूंतले हांव 3 नुस्तें वापरतलो. आनी जाता कितें जाण, आख्खें नुस्तें जर हाडना न्ही ते सारकें बरोबर क्लीन करना, तर हे भशेन सारके खवळे काडून घेवप, क्लीन करून घेवप आनी वेवस्थीत कातरप. जितले सुंदर तुमी कट करतले न्ही तितले सुंदर तुमचे कडी दिसतले. मेन कितें, दोळ्याक आवडपा जाय कडी, प्रेझेंटेशन, तेन्ना जेवणाचो टेस्ट आनीक वाडटा. पळय हे भशेन हांव वेवस्थीत कातरून घेता. If you don't have fresh coconut, the second option is आता नाल्लाचो रोस. this. आता कोणाकडे ताजे नाल्ल मेळना, चडशे परदेशान मेळना, Stand by. जाल्यार तुमी हे भशेन कॅन वापरपाक शकता. आनी जर तो तुमकां नाल्ल मेळटा Fresh coconut. जाल्यार आमी ताजे नाल्ल करून घेवया, ताजे नाल्लाचो रोस काडून घेवया. कॅन हांव वापरना. आता नाल्लाचो रोस काडपाचो कसो हे पळोवन घेवया. नाल्ल हांव हे भशेन कातरून घेता, इल्लें उदक घालता आनी सारके वांटप तयार करता. आनी हे भशेन गाळप. नाल्लाचो रोस रेडी. कितले सोंपें आसा पळयात. जाता तितले तुमी हे भशेन फ्रेश केले न्ही, जिवाक एकदम बरें आनी आरोग्य बरें उरतलें. हे पळयात, ताजे नाल्लाचो रोस रेडी आहा हांगासर. आता कायल तापल्या उपरांत 3 ते 4 कुल्यार तेल घालया. हांगासर हांव ऑलिव्ह ऑयल यूज करता आनी हे एक मिडियम सायज कांदो हे भशेन कातरून घेता. आता कांदो आमी तळसून घेवया. आता घालया आमी लसूण. आता कांदो सॉफ्ट जाल्लो आसा, कलर चेंज जाल्लो आसा. आता आमी एक मिडियम सायज टोमाट घालया. तशें जाय तशें कातरले जाता आनी मागीर वांटप करतले. बरें भाजून घेवप. आता आमी ओली कोथमीर घालया. ते मोठे मीठ वापरता हांव. चडान चड मागीर जेवणान मोठे मीठ. मोठे मिठांनी जेवण चड बरें रुचीक लागता. अर्दो कुल्यार हळदी पिठो, कोथिंबीर पावडर, 1/2 टेबल स्पून, मसाल्यांनी आमी तितलेचे तितलेच घालतले आसूं. ते एक्स्ट्रा मसालो म्हणटा ते तातूंत काय वचपाना. जिरा. आता जिरे घालया, अर्दो टीस्पून, बारीक कुल्यार. मसालो सारके भाजप जाल्ले आसा. बंद करया आनी हे थंड जावपाक सोडया. तीख खायना पळय, कोणाक तीख जमना पळय, हे रेसिपी तांकां. तर हे करी करून पळयात, एकदम सारके ब्रँड न्यू रेसिपी आसा. म्हाजे ओन रेसिपी क्रिएट केल्ली रेसिपी आसा. तुमकां सगळ्यांक आवडटले, भुरगे जावं सगळ्यांक हे रेसिपी आवडटले. हांगा कितें, म्हाका तीख जाय, भुरग्यांक तीख नाका, तर हे भशेन जाता प्रॉब्लम. ताका लागून हांवें रेसिपी क्रिएट केला. तर ताका लागून रेसिपी सारके वेवस्थीत पळयात, तुमकां सारकें कळटलें करपाचें कशें. आता मसालो आमचो थंड जाल्लो आसा. आता आमी वांटप तयार करया. गरम गरम वाटल्यार एक तर मिक्सर पिड्यातले, दुसरे चटके विटके लागपाचे चान्सीस असता. आणि कायलीन जितले मसालो बिसालो आमी उदक घालून काढून घेवया, मिक्सरान घालया. आणि कायल तापल्या उपरांत मसालो घालया.
आणि भाजून घेऊया मसालो बरो. आता उदक घालप ना, बेश्टे मसालो घालून भाजून घेऊया. पळय भाजता भाजता असे दाट जातले आणि तेल सुट्टेले वयर. आणि आता आमी नाल्लाचो रोस घालया, कोकोनट मिल्क घालया, कोकोनट मिल्क थोडं थोडं घालून अशें मिक्स करीत रावप. एकदम युनिक ब्रँड न्यू रेसिपी आसा, मुद्दम ट्राय करून पळयात. आता तोरां कात काढून घेवया भशेन आणि हे भशेन कट करून घेतला हांवें. हांव कितें करतलो, तोर चड शिजोवपा ना, 5 ते 6 मिनटां शिजयतलो. मातशें क्रंचीनेस सोडटलो. जेन्ना तुमी खातले न्ही तेन्ना मातशें क्रंचीनेस, लोणची अशें तुमकां एडिशनल मेळटलें तेजे भितर. 5 ते 6 मिनटां जालें आसा. जर तुमकां तोरां जर बरें नरम जाय न्ही तर मातशें एक्स्ट्रा शिजया, 10 मिनटां पुरो. आता आमी नुस्तें घालया एक एक करून. नुस्तें घालून फक्त 8 मिनटां शिजोवपा जाय. नुस्तें शिजपाक चड टायम लागना. चड शिजयल्यार नुस्तें रुचीक लागना. तर 8 मिनटां पुरो आमकां हें नुस्तें शिजोवपाक. आता कडी चड दाट जाल्ली आसा, हांव आनी कोकोनट मिल्क घालता, नाल्लाचो रोस घालता. आनी जितले दाट जातले न्ही तितले तुमी ते कोकोनट मिल्क घालीत रावप. कोकोनट मिल्क जर कमी पडले न्ही जाल्यार इल्लें उदक घालप. हांगासर हांवें उदक वापरूंक ना. उदक फक्त ते मसालो वाट्टा तेन्ना घातलेले पळय तितलेंच. आता टेस्ट करून पळय, 8 मिनटां जाल्ले आसा. आता हांगासर मीठ बीठ चॅक करून घेवप. टेस्ट करून पळोवया आता जेवण आमी. हे जेवण शीता वांगडा एकदम बेस्ट लागता. तर तुमचे मर्जी तुमकां कशें खावपाचें. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. पळयात नुस्तें पळया, एकदम परफेक्ट, नायस अँड सॉफ्ट, बरें नरम नरम आहा. चड शिजयलें न्ही मातशें घट जातलें नुस्तें. अशेंच इंट्रस्टिंग रेसिपीक लागून शेफ डॉन फॉलो करात. तर पळयत रावा शेफ डॉन.